भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां इतली देणी दिलेली आसा. एक व्हडलें देणी ताणें आमकां दिलेलें आसा. ताणें आमकां घोट्टणां आपल्या सारकीं केल्ली, पूण हें आमी वगडायल्ले, हे आमी लिपोवन दवरलेले, हे भाशेन आमी जियेनासलेले. ताका लागून ताणें आपल्या पुताक धाडून आमकां ताचें जिवीत दिलेलें आसा. तर आतां आमी 2 पावंड्याचेर देवाच्या एकवटान जियेता. पयलें म्हण हितूं ताणें आमकां आपल्या सारकी जेजू सवेंच केली आनी आमकां ताणें सुटका दिल्ली आसा, परतून नव्यान घेतलेली आसा. हें देणें एक उजवाड कसो. आमी हें लिपोवंक जायना. आमच्या जिवितांतल्यान तें दिसतलें, पूण आमी जेन्ना ताका विसरता तेन्ना एके वतीन गुपीत दवरता आनी ताका लिपयता. अशें आमचें सगळें घडटा. पूण तें देवा सवेन तें केन्नाच घडचें ना, कित्याक देव आमचे उद्देशी बरें करीत रावता. आमी नको तें बऱ्याक, पूण ताणें आमकां सांगलां की तो हे भाशेन आमचें सगळें बरें करतलो. पूण आमी कितें तरी करूंक जाय. आमी आमचो सगळो सहकार ताका दिवंक जाय. आनी दीत जाल्यार पयले वाचपान सांगलां कशे भाशेन दिवंक जाय सहकार. बऱ्या मनशाक आमी सदांच बरें करूंक जाय. तांकां वायट करूंक फावना, तांचेर आड उलोवंक फावना, तांचेर शिराप घालूंक फावना. असलीं मनशां पळय आसात तीं वायट पळय आसा, तांकां देव किंकोत करता. पूण तरी पूण आमकां आयच्या वाचपान सुबोर्दवान सांगलां ते प्रमाणे तांकांय तो परतून ओडून घेता, कित्याक ताच्यान आमकां सोडूंक जायना. जेजू सगळें ताणें आमकां आतां पत्करलेलीं आसा. म्हणटूच हे भाशेन तो आमचें जिवीत बरें करूंक आवडटा. आनी आमी जितलीं ताका एकवटान रावता तितलीं आमी सगळें बरें आमच्या उतरांनी, कन्यांनी आनी चालीत करूंक लागता. आयज वो सांत जानेर ताणें कशें आपलें जिवीत सारलें आनी केन्ना तो ताचो जल्म जालो. 272 वर्सां एप्रिलाचे 21 ताचो जल्म जालो. आनी तो आर्च बिशप जालो. ताका बिशप केलो थंयसर, बेनेवेंतो म्हणटा पळय थंयसर. आनी तो एक दीस आपल्या थोड्या दिकनांक आनी लायकींक जे कोण प्रिजांत आसलेले तांकां मेळोंक गेलो. ताकाय दवरलो आनी ताकाय प्रिजांत दवरलो. आनी ह्या सगळ्या जाणांक बरोबर जानवरांशी तांकां उडयले. पूण त्या जानवरांनी तांकां कांयच करूंक ना. हें पयल्या उपरांत तांची सगळ्यांची तकली कातरून उडयली. एक युजेबिया म्हणून आसलेली, तिणें ताचें रगत एकठांय केलें आनी हें रगत एका ग्लास म्हणून हितूं आयदनांत घातलेलें आसा. तें भायल्यान म्हणून हितूं सिल्वर आसा आनी भितर म्हणून हितूं तें ग्लासाचें आसा. जेन्ना हें रगत ताचे तकलेशी हाडटात तेन्ना तें रगत खोळोंक लागता आनी सारकें जिवें कशें जाता. हें आतां 100 वर्सां तशेंच ताणें एक्सपेरिमेंट करून पळयलेलें आसा. 7 शेकडे जालेले आसा, पूण हें ताणें एक्सपेरिमेंट केलेलें आसा. कित्याक लागून जाता? वातावरणाक लागून वो तें हालयतात म्हणून म्हणजे जेणें ताणें वखदाणां ना. ताणें पळयलां की जेन्ना तीं ताचेशी हाडटात ताचे कुडीशी तेन्ना तें खोळोंक लागता. म्हणटूच हें तांच्यान सांगूंक जायना कशे भाशेन जाता पळय तें. ही एक मिलाक देवानूच केलेली आसा. ताका लागून ताका ब्लड बँकाचो पात्रोन केलेलो आसा. तो नापोलीचोय पात्रोन जावन आसा आनी तो लोकांक म्हणून हितूं हे भाशेन मदत करता. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटूच तो आमचें सगळें बरेंपण दाखोवंक सोदता. तें आमी लिपोवचें न्ही, ना म्हणून गुपीत दवरचें न्हय.
सदांच बरें पळय तें आमी करीत रावया. आमच्या हात अशें उलटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता, पांयांची बोटां आसा थंयसर तकले मेरेन आमचोय फियाल म्हणना हितून जेजूनूच भरोन आयिल्लो आसा. आमची कूड, मन आनी ओत्मो हें सगळें ताचेर सगळें दवरया सुस्कार भायर सुट्टना आनी तो तें स्विकारून बरें तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचे सगळें भरतलो आनी आमचीं उतरां, कन्यो, चाल जेजूची उदीक जावंक लागतल्यो. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां ही कृपा आतां दिलेली आसाय. हे कृपेन आख्खो दीसभर जिवंक तूं आमकां मदत कर.